Government of Goa in 2023 डम्प पॉलिसी प्रमोलगेट केली. आता त्या डम्प पॉलिसी प्रमाणे डम्प्स जे गोंयभर आसा ते दोन प्रकारे हँडल करप आसता. एक कॅटेगरी म्हणल्यार ज्या डम्पाचेर कन्वर्शन फी पे केल्या अशे डम्प जे प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा ते जे अस्ट फायल लीज होल्डर आसा तांकां अलॉट करप ही एक कॅटेगरी जाली. ते अलॉटमेंट प्रोसेस सुरू आसा. काही लीज होल्डरांक आमी ऑलरेडी अलॉट केले, काहींची एप्लिकेशनां आमच्या प्रोसेसान आसा. दुसरी जी कॅटेगरी आसा ती कॅटेगरी ज्या डम्पाचेर कन्वर्शन फी पे करूंक ना आनी जे प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा अशे डम्प आमी पब्लिकली ऑक्शन करप. गोंयभरचे अशे 26 डम्प्स आमी आयडेंटिफाय केले आनी ते ऑक्शनाक घालपाचो प्रोसेस सुरू केलो. त्या 26 डम्पा पैकी 10 डम्प आमी फर्स्ट फेजीन आतां ऑक्शनाक घालता. आयज ताजो एडवर्टिजमेंट रिलीज जालो. आयच्यान तो प्रोसेस सुरू जालो. सादारण जानेवारीच्या फर्स्ट विकान एक्चुअल ऑक्शन सुरू जातलें ह्या 10 डम्पाचें. आतां हातूंत क्रायटेरिया कितें आमी दवरला हे डम्प आमी ऑक्शन जे करता ता टेक्निकल क्वॉलिफिकेशन जे आमी दवरला त्या टेक्निकल क्वॉलिफिकेशनान एक क्रायटेरिया आमी दवरला की जो कोण बिडर आसतलो जितले म्हणून बिडर आसतले जो बिडर आसतलो ताणें आपलो एक DPR दिवंक जाय. DPR तयार करून आमकां दिवंक जाय. आता DPR कसो तयार करपाचो ताजे गायडलायन्सय आमी टेंडर डॉक्युमेंटा बरोबर पब्लीश केले. सो DPR हॅज टू बी प्रिपेर्ड इन अकॉर्डन्स विथ दोज गायडलायन्स. आता आमी जेन्ना हे 10 डम्प ऑक्शन करपाचो प्रोसेस सुरू केलो त्या वेळार ऑक्शन करच्या पयलीं त्या सगळ्या डम्पांचो आमी एक डम्प प्रोफायल स्टडी केली. एका एजन्सी मार्फत डम्प प्रोफायल स्टडी केली. आता ह्या डम्प प्रोफायल स्टडीन कितें आसा की प्रत्येक डम्पाची क्वॉन्टिटी कितली आनी त्या डम्पा भितर कितें ग्रेड आसा. कारण ज्या वेळार आमी तो डम्प ऑक्शनाक काडटा जो कोण प्रॉस्पेक्टीव बिडर आसा ताका कळूंक जाय की क्वॉन्टिटी कितली आनी तातूंत सादारण ग्रेड कितली मेळटली. सो ही डम्प प्रोफायल स्टडी आमी केली आनी डम्प प्रोफायल स्टडी आमी टेंडर डॉक्युमेंटा बरोबर दितले. आता जो DPR जो आसा जो करूंक जाय आनी ज्या गायडलायन्सा प्रमाणे जो करूंक जाय ते सगळे DPR इवॅल्युएट करपाचें काम आमी टेरी हे संस्थेक दिलां. तांकां आमी अपॉयंट केल्या. सगळे DPR टेरीक दितले. टेरी ते सगळे DPR इवॅल्युएट करतले आनी ते DPR जर गायडलायन्सा प्रमाणे आसा जाल्यार तो जो बिडर आसा तो टेक्निकली क्वॉलिफाय जातलो. DPR जर एखादो गायडलायन्सा प्रमाणे ना ताका एक संदी दिली वतली की तो DPR गायडलायन्सा प्रमाणे तूं कर. संदी दिवनूय जर ताणें ते DPR करूंक ना रेक्टिफाय जाल्यार तो बिडर टेक्निकली डिस्क्वॉलिफाय जातलो. हे आमी जे DPRाक जे गायडलायन्स दिल्या तातूंत कितें कितें येतलें तर तातूंत एक्सकवेशन प्लॅन ताजो कितें आसा म्हणजे तो नक्की कसो तो डम्प हँडल करतलो. ताज्या नंतर सेफ्टी प्लॅन कितें आसा हें ताणें दिवचें पडलें. लॉजिस्टीक प्लॅन कसो आसा म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन फ्रॉम द लोकेशन टू द जेटी किंवा टू फायनल डेस्टिनेशन कशें आसतलें हें ताणें दिवचें पडलें. वेस्ट हँडलिंग प्लॅन दिवचो पडलो कारण तो डम्प हँडल केल्या नंतर तातूंतल्यान वेस्ट जनरेट जातलो. तो वेस्ट तो कसो हँडल करतलो ताजो प्लॅन ताणें दिवचो पडलो आनी तातूंत ताणें एनवायरमेंट मॅनेजमेंट प्लॅनूय दिवचो पडलो. ती वेस्ट जनरेट जाल्या नंतर क्लोजर तातूंत आनी एक येतलें क्लोजर प्लॅन. थंय हँडल केल्या नंतर जी कितें ग्रावंड परिस्थिती आसतली ताज्या नंतर तो सारको वेवस्थीत ती जमीन कशी तो स्टॅबिलायज करतलो डम्पाची हें सगळें ताणें DPRान दिवचें पडलें.
तो जर DPR ह्या गायडलायन्सा प्रमाणे आसा तरच तो मनीस क्वॉलिफाय जातलो, ना जाल्यार तो डिस्क्वॉलिफाय जातलो. ओके. आतां ह्या डंपाचो जो रिजर्व प्रायस आमी दवरला तो 22% दवरला. म्हणजे 22%च्यान पिकअप जातले ते ऑप्शन आणि whoever is the highest bidder will get the बीड. ताज्या नंतर तांचो नेटवर्थ आमी दवरला की जो बिडर जो आसतलो ताजें नेटवर्थ कितलें आसचें. दॅट इज डिपेंडंट ऑन दी क्वांटम ऑफ डंप. म्हणजे इट इज रेंजींग बिटवीन 25 crores to 45 crores अशें दवरलां. 25 कोटी ते 45 कोटी पर्यंत ताजें नेटवर्थ आसूंक जाय. ताज्या नंतर ताजी EMD जी आसतली तिवूय 25 कोटी ते 45 कोटी अशी आसतली. हातून आनीक एक म्हत्वाचो निर्णय आमी घेतला तो ॲट द इनिशियल स्टेज ओन्ली टेक्निकल क्वॉलिफिकेशनाच्या वेळारच जे बिडर आसा तांच्या कडल्यान आमी एक बँक गॅरंटी घेतली फॉर वेस्ट हँडलिंग. दीस बँक गॅरंटी इज स्पेसिफिकली फॉर वेस्ट हँडलिंग. कितली घेतले तर पयल्या 2 मिलियन टनाक 3 कोटी आणि फॉर ईच सबसिक्वंट 1 मिलियन टन इट इज 1 crore. म्हणजे 3 कोटी प्लस जितलो डंप क्वॉन्टिटी आसत तितली. आतां ही फूल बँक गॅरंटी आमच्याच कडेन उरतली टील दॅट डंप इज फायनली हँडल. आनी जशें हांवें म्हणलें ही बँक गॅरंटी कित्याक घेता आमी वेस्ट हँडलिंगाक लागून. ताणें जर तो डंप सोंपयल्या नंतर वेस्ट सायंटिफिकली हँडल करूं ना जाल्यार ही बँक गॅरंटी आमी फोरफीट करतले, एनकॅश करतले आनी तें जें वेस्ट हँडलिंग किंवा स्टॅबिलायझेशन करूंक जाय त्या ह्या बँक गॅरंटी एनकॅश केल्ल्या पयशांतल्यान डिपार्टमेंट करतले वेस्ट हँडलिंग. सो ओवरऑल असो एक सिनारियो आसा. आमी ह्या वेळार फूल म्हणजे एनवायरमेंट रिलेटेड जितले इश्यू आसा ते लक्षांत दवरून हें ऑप्शन आमी अनावन्स केल्लें आसा. कितली क्वॉन्टिटी आनी खंय खंय आसा? हां, आतां जे आमी हे 10 डंप जे आमी ऑप्शनाक घाल्यात ते 22 मिलियन टन आसा. आनी 10 डंपा पैकी 9 डंप हे सावथाक आसा. सावथ म्हणल्यार सांग्या, धारबांदोडा ह्या तालुक्यांनी आसा आनी एक आसा तो नॉर्थाक, तो होंडा आसा. आनी कितें रेवेन्यू प्रिमियमाच्या स्वरुपान सादारण 150 कोटीच्या आसपास ओन्ली प्रिमियम इनिशियली जो अपफ्रंट पेमेंट येतलो. म्हणल्यार आमी कितें म्हणलां की जो सक्सेसफूल बिडर आसतलो ताज्या कडल्यान सुरवातीकच आमी अपफ्रंट पेमेंट घेतले. अपफ्रंट पेमेंट कशें घेतले की जी क्वॉन्टिटी आसा त्या क्वॉन्टिटीचेर 25% जी क्वॉन्टिटी आसा ताजेर IBMचो जो त्या ग्रेडीचो जो रेट आसा त्या रेटी प्रमाणे कॅल्क्युलेट करून 25% सुरवातीकच आमी घेतले. दॅट वील बी अपफ्रंट पेमेंट. आनी ताज्या नंतर एक्चुअल पेमेंट ताजो जो जातलो तो सेल जेन्ना ताजो सुरू जातलो त्या वेळार ताजो एक्चुअल पेमेंट सुरू जातलो प्रिमियमाचो. पण अपफ्रंट पेमेंट म्हणून आमी ताज्या कडल्यान 25% क्वॉन्टिटीचेर घेवंक शकता. आनी तो अपफ्रंट पेमेंट सादारण 150 कोटीचो आसतलो ह्या 10 डंपाचेर. 25% of the IBM value. 25% of the IBM value. टोटल अराउंड 700 crore कशें म्हणटा तें. हां ते सगळें म्हणून मागीर मागीरचे. There are two type of as far as our dump policy of 2023 is concerned. Dump policy deals with dump handling in two manners. One is allotment of dump and the other one is auction of dump. When is allotment possible? When the dump is on private property shown in the mining plan on which conversion fees have been paid by the conversion fees have been paid. All those dumps can be allotted to the erstwhile leaseholders. So the amendment which last time took place was for allotment. Second category is all those dumps on which
no conversion fees have been paid, all those dumps we have to put for public auction. Now 26 such dumps we have identified. Out of those 26, these are the 10 first we are putting for auction.